नमस्कार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा माय गोवा नेटवर्कात लोकसभा वेंचणुकेक आता फक्त थोडेच दीस उरला आणि ह्या लोकसभा वेंचणुकेक गोंयांतले कितले लोक मतदान करतले हाची वळेरी जाणून घेऊया। 5 जानेवारी ह्या दिसा उजवाडाक आयिल्ल्या 2024 वर्साचे निमण्या वेंचणूक नोंदी प्रमाण गोंय राज्यांत नोंद जाल्ली वट मतदार 11,67,237 आशिल्ले। तातूंतले 5,75,910 उत्तर गोंयांत आणि 5,91,327 दक्षिण गोंयांत आशिल्ले। वेंचणूक वळेरी 19 एप्रिल मेरेन म्हळ्यार उमेदवारी मेळपाची निमणी तारखे मेरेन फुडें अद्यावत केल्ली। 19 एप्रिल मेरेन गोंय राज्या खातीर एकूण मतदार वळेरीचो प्रमाण असो आसा। उत्तर गोंयांत दादले 2,81,486, बायलां 2,99,088, ट्रान्सजेंडर 3, पियर्साचे एकूण मतदान 5,80,577, सर्व्हिस इलेक्टर्स 133 आणि एकूण मतदार 5,80,710 अशें आसा। दक्षिण गोंयांत दादले 2,90,131, बायलां 3,08,627, ट्रान्सजेंडर 1, पियर्साचे एकूण मतदार 5,98,767, सर्व्हिस इलेक्टर 167 आणि एकूण मतदार 5,98,934 आसा। हातून एकूण उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयचो आंकडो पळयत जाल्यार दादले 5,71,617, बायलां 6,07,715, ट्रान्सजेंडर 12, पियर्साचो मतदार आंकडो 11,79,344, सर्व्हिस इलेक्टर्स 300 आणि एकूण मतदार 11,79,644 असो आसा। गोंय राज्या खातीर वट्ट PWD मतदार 85 वर्सां वयर आशिल्ले मतदार, 18 ते 19 वर्सां पिरायेच्या गटा भितरले मतदार आणि ओव्हरसीज मतदाराची माहिती अशी आसा। उत्तर गोंयांत PWD खातीर 4,977, 18 आणि 19 वर्सां पिरायेचे मतदार 13,244, 85 वर्सां वयर आशिल्ले मतदार 6,286 आणि ओव्हरसीज 37 अशी आसा। दक्षिण गोंयांत PWD 4,444, 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे मतदार 14,798, 85 वर्सां वयर आशिल्ले मतदार 5,216 आणि ओव्हरसीज 47 आसा। हे सगळे मेळोन पुराय PWD 9,423, 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे 28,042, 85 वर्सां वयर पिरायेचे 11,502 आणि ओव्हरसीज 84 अशें आसा। 5 जानेवारी दिसा उजवाडाक आयिल्ल्या निमण्या वेंचणूक नोंदीत 2024 वर्सा सावन उमेदवारी मेळपाच्या निमण्या तारखे मेरेन म्हळ्यार 19 एप्रिल मेरेन वेंचणूक वळेरेंत जोडिल्ल्या मतदारांची वट्ट संख्या 19,949 आसा आणि काडून उडयल्ल्या मतदारांची वट्ट संख्या 7,544 आसा। नॉर्थ गोवान मेल 1,578, फिमेल 1,977, ट्रान्सजेंडर 0, वट म्हटल्यार टोटल 3,555, एक्सपायर्ड इलेक्टर्स 1,167, रिपीटेड इलेक्टर्स 192, डिस्क्वालिफाईड इलेक्टर्स 92, मिसिंग इलेक्टर्स 233, शिफ्टेड इलेक्टर्स 1,871। तसेच साऊथ गोवा म्हणजेच दक्षिण गोंयांत मेल 1,808 म्हटल्यार 1,808, फिमेल 2,181, ट्रान्सजेंडर 0, टोटल म्हटल्यार वट 3,989, एक्सपायर्ड इलेक्टर्स 1,027, रिपीटेड इलेक्टर्स 143, डिस्क्वालिफाईड इलेक्टर्स 279, मिसिंग इलेक्टर्स 142, शिफ्टेड इलेक्टर्स 2,398। तसेच गोवा स्टेट टोटल म्हटल्यार दोगांचो आंकडो मेळोन अशें प्रमाण आसा ते म्हणजे मेल 3,386, फिमेल 4,158, ट्रान्सजेंडर 0, टोटल 7,544, expired electors 2,194, repeated electors 335, disqualified electors 371, missing electors 375 and shifted electors 4,269 अशी आसा।